नाव म्हणजे सत्यवती. हय तुजे सत्यवती विश्वनाथ चारी. हय तुजें घर म्हणलें जेन्ना कळ्ळें आमदाराक तेन्ना तेणी तुका आतां बांदून दिलें कशें दिसता तुका? म्हाका आतां खूब बरें दिसता. तेंच्यांनी वाड्यांनी ते करून दिले म्हणून आज म्हाका हांगासर रावूंक मेळटलें. रावता म्हाका आनी कोणाचो आदार नासलो न्हू म्हणून तेंच्यांनी ते म्हाका दिले. आनी तेंकां आतां खूब देव बरो करून म्हणटा. पयलींच्या घराची स्थिती आनी आतांची तुका नवीन घर सो तुका कशें दिसता? कारण त्या घरांत सगळें मॉडर्न पडलेलें. नवीन घरात पण म्हाका खूब 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 समाधान दिसता. ते पयलीं कोण कशें जातलें आनी कितें जातलें अशें ह्याच विचारान हांव पयलीं हेज्या पयलीं आसलेलें. कोण पावना म्हणून रात दीस तितून गुंतून एकदम हें करून आसलेलें हांव. कोण देवा मदत करतलो कोण देवाचें काम करतलो अशें. सो आमदार तुका आतां विश्वेश राणे पावलो सो आतां तेंच्या बद्दल म्हाका खूब खूब हें आसा. म्हणजे विस्वास जाय ह्या फुडें बी कोणाक तरी ते आनी खूब करून दितले म्हणून लोकांक. बाबा हें घर बांदून दिल्या बद्दल हांव तेंचे खूब ऋणी आसा. आनी हेज्या फुडें तेंचे हे उपकार केन्ना विसरचे ना. आनी तेंकां अशेंच देवान तेंकां खूब हें दिवचें की हेज्या फुडें बी हेज्या पेक्षा बी ते मोठे जावचे अशें. 3 महिन्या पयलीं तुमी एक तुमचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की घर तुमचे वेळी हांगासर मॉडर्न पडलेलें आईचें. सो आतां घर जालें रेडी कोणी केलें आनी कितें जालें? आमचे विश्वजीत बाबान आनी भाभीन आमकां हेल्प केल्लेलो आसा. ताका लागून आमी तेंचे खूब उपकार मानता की तेंच्यांनी आमकां घर बांदून दिलें. नाल्यार आमची आई बाबडी घरा पोंदाक न्हू पिड्डोन मरता आसलेली. हे तेंचे खूब आमी उपकार मानता. आनी अशें आमकां खूब लोकांकूय तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो आसा आनी आमकां बी मदत केलेली आसा. ताका लागून आमी खूब तेंचे ऋणी आसा. कितल्या महिन्यान बांदलें घर हें? 3 महिने कंप्लीट जातले. 3 महिन्यान. हय. कितल्या रुमाची घर हें? 2 रुमाचे आनी एक भितून बेडरूम आसा आनी एक किचन आसा. सो तुमी खूश आहायचे? हय. आतां कोण कोण रावता घरान? घरान आई आनी भाभी आसता. आई आनी भाभी. आनी तूं चेडूं न्ही? हांव चेडूं. हय तूं खंय हांगाच रावता शेजारी ती? शेजारा. सो हेंची पयलीं परिस्थिती आसली ती सारकी मोडलेलें घर. सो हें आतां मोडलेलें घर तर आतां तुमी बाबांनी दिलें. तांकां मदत केली. आमदार बाबा आतां बांदून दिलें घर म्हणटा. घर बांदून दिलें. कशें घर कशें आसा पयलींचें आनी आतांचें पळयतालें तेंचें? आतां बरें आसा बाबाचें घर. बाबान घर दिलें म्हणून बरें जालें. तिका तरी मातशी हें दी. पयलीं कशी रावताली ती? कशी म्हणजे हेची रोडाक आनी काय लोकांनी वचप अशी वचा लोकांची सुविधा. हां निस्पाव. हय. आतां परीक्षा कशी बरी जाली बाबा करून दिली. हां बाबा आतां बरी करून मदत केला.